SSCचे ज्यो एग्जाम स्टार्ट जाल्यो, गोवा सरकारान ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंतान पुढाकार घेवन सगळ्यो गजाली खरें म्हणजे जाग्यार घालून सगळ्या तरेची खरें म्हणजे सेफ्टी घेवन एग्जाम्स ज्यो आसात त्यो सुरू केल्यो आणि तातूंत सगळ्या विद्यार्थ्यांचो बऱ्या पद्दतीचो खरें म्हणजे रिस्पॉन्स आणि त्याच बरोबर जे कितें अरेंजमेंट केल्लो आसा तेज्या संबंधान सुद्दां सगळ्यांचो बरो रिस्पॉन्स खरें म्हणजे आसा आणि एक एग्जामी बऱ्या पद्दतीन चालू जाल्ली आसा. ताका लागून आमी सगळ्यांत पयलीं खरें म्हणजे गोंय सरकाराचें अभिनंदन करता हेचे खातीर. पयर जो इंग्लिशीचो पेपर जालो त्या इंग्लिशीच्या पेपरांतल्यान जे 2 क्वेश्चन्स आशिल्ले, ग्रामर जरी पेपर आसत जाल्यार सुद्दां तातूंतले जे क्वेश्चन्स आशिल्ले ते क्वेश्चन्स निश्चितपणान ऑब्जेक्शनेबल आशिल्ले. आनीक हो विशय आमी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरा कडेन डिस्कस केलो आनीक बींग एज्युकेशन मिनिस्टर त्यांनी सांगला की हेजे संबंधान आतां एग्जामी चालू आसा तेजे संबंधान आपण उलोवप बरोबर जावचें ना म्हणून त्यांनी आतां जे कितें करपाचें आसा ते बोर्डान करचें हेजे संबंधांतल्यो सूचना त्यांनी दिल्ल्यो आसा. पूण भारतीय जनता पार्टी म्हणून आमचे सगळ्यांचे ह्या अशा पद्दतीचे प्रश्न ज्यांनी विचारिल्ले आसात तो जो पेपर सेटर आसतलो आणि जो स्क्रुटिनायझर आसा, कारण यांच्या थ्रूच म्हणजे जे कितें सिस्टीम बोर्डाची आसा ते सिस्टमीन खरें म्हणजे यांच्या थ्रू खरें म्हणजे हे पेपर जे आसात हे पेपर फुडें वतात आणि ह्या दोगांनी खरें म्हणजे अशा पद्दतीचे हे क्वेश्चन्स जे आसात ह्या क्वेश्चन्स म्हणजे एक क्वेश्चन जो आसा तो करप्शन इज अफेक्टेड गोवन्स इन गोवा आणि सेकंडली तांचो दुसरो जो आसा तो आय हॅव अप्लायड फॉर पोर्चुगीज पासपोर्ट एज द वन एज देर आर फ्यू जॉब ऑपॉर्च्युनिटीज इन गोवा and you have taken the right decision without influence, without influence and money. It is very difficult for Goans to get jobs. हे जरी ग्रॅमर रिलेटेड जरी इंग्लिश ग्रामर रिलेटेड जरी क्वेश्चन्स आसत जाल्यार सुद्दां ज्या पद्दतीन हे क्वेश्चन्स विचारिल्ले आसात तेजे फाटलें इंटेन्शन, तेजे फाटलो प्रेजुडायस हो खरें म्हणजे पूर्णपणे लक्षात येता. आणि अशा पद्दतीचे मोटिवेटेड इंटेन्शनल आणि प्रेजुडायस्ड क्वेश्चन्स हे स्कुलान शिकपी विद्यार्थ्यांक मुद्दाम पद्दतीन अशा पद्दतीचो विचारपाचो जो प्रयत्न केल्लो आसा त्याचो भारतीय जनता पार्टी म्हणून आमी निषेध करतात. आयज आमी पळयतात की अजुनूय कदाचित ही अशा पद्दतीचो मायंडसेट की पोर्तुगीज पासपोर्टाच्या संबंधान आसत, गोंयच्या विद्यार्थ्यांक भडकोवपाच्या संबंधांतलो आसत, हो जर शिक्षण क्षेत्रा भितर असोच उरतलो जाल्यार तेज्या संबंधान कडक कारवाई करपाची आवश्यकता आसा. आणि म्हणून गोवा बोर्डान ह्याच्या संबंधान इमिजिएट इन्क्वायरी इनिशिएट करून जे कोण हेचे खातीर रिस्पॉन्सिबल आसात, मे इट बी द पेपर सेटर, मे इट बी द कोऑर्डिनेटर, मे इट बी द स्क्रुटिनायझर, यांच्या विरुद्ध इमिजिएटली एक्शन घेवपाक जाय. आणि त्याच बरोबर आमचे अशेय मागणे आसा की तांकां खंयचे हेजे मुखार बोर्डाचे खंयचेय पेपर सेट करपाच्या हेतूंतल्यान प्रक्रियेंतल्यान प्रोसेसांतल्यान तांकां गोवा बोर्डान डिबार करपाक जाय. टॅक्साच्या आदारांतल्यान तांकां पगार मेळटा आणि जे हांगा नोकरी करतात त्याच अशा पद्दतीचे प्रश्न विचारून जर भुरग्यांक भडकोवपाचो जर प्रयत्न करता आसत जाल्यार त्यांचे विरुद्ध कडक कारवाई जावपाक जाय. तांकां डिबार हे निश्चितपणान करपाक जाय आणि गोवा बोर्डान ताबडतोब करचें अशें भारतीय जनता पार्टीचें म्हणणें आसा.